खुबशे असे बस स्टँड आतां सद्या आमी वास्कोचो बस स्टँड ऑलरेडी आमी घेतला आनी तो बरो मॉडर्न बस स्टँड जातलो. त्याच प्रमाणे मडगांवचो बस स्टँड आसतलो, पणजेचो बस स्टँड आनी वास्कोचो बस स्टँड ह्याय तिनूय बस स्टँडाची आमची बरें आमचो मॉडर्न बस स्टँड जावपाक जाय. तो खातीर आमचो प्रयत्न आहा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर तेजे खातीर उलोवप चालू आहा. म्हणजे कोण पीपीप मॉडल दिवपाचो काय सरकारान करपाचो हेजेर उलोवप चालू आसा आनी म्हाका दिसता ते तिनूय बस स्टँड बरें करपाची खूब गरज आसा. कारण बाकीच्या स्टेटींनी पळयता ते बस स्टँड अशे बरे आसता सगळे, तेजे सगळी फॅसिलिटी आसता. त्याच पद्दतीचेर आमचे गोंयच्यो बस स्टँड मेजर वास्को आसतलो, मडगांव आसतलो, पणजी आसतलो, म्हापसा आसतले बस स्टँड आमी बरें मॉडर्न बस स्टँड करपाचो प्रयत्न आसा. कितें कितें आसा म्हणजे मेन म्हणल्यार थंय तुमकां शॉपास आसतली, ऑफिसां आसतली, जावं तुगेले मिनी थिएटर आसतली. म्हणजे खुबशे तेजेर जे कितें बस स्टँडाचेर लोक सारको खूब वेळ उरले जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट जावपाक जाय त्या खातीर थंय सिस्टम आसतली. अशें विविध थंय हें आसता बस स्टँडाचेर ते बाकीच्या स्टेटींनी आहा तशें ते सगळे ते सर्वीस थंय मेळटली. हांगा इतली प्लेस आसा फायनल कितें जावना अजून, तेच्या नंतर आमी डिटेल्स सांगपाक शकता. त्याच प्रमाणे आमी आमचें जे मेन ऑफीस आहा पर्वरी तें आमचें एक हावजींग बोर्डाच्या फ्लॅटा भितर आसलेलें खूब वर्सां जालीं. त्या सुद्दां आमी आतां नवें ऑफीस आमचें सेंट्रल वर्कशॉप पर्वरी आहा थंय आमी बरें सुजज्ञ असो आमचें ऑफीस आसतलें आनी थंय एक हॉल आसतलो अशे तरेचे. आनी थोड्या दिसांनी तेजें टेंडर जावपाचें आहा जे आमचे जी सुडा मार्फत तें काम सुरू जातलें. हें जालें फाटल्या दिसांनी ते कितें रस्ते बी डॅमेज जालेले ते फोटोज बी काडले कितें अर्जंट. सो आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ते इमिजिएटली करून घेवन करपाक लायले आनी ते करून घेतले कितें आसा. अशें बसपाचें पॅसेंजर त्रास जाता. तांकां फॅन ना आतां गरमी हे करना ते सगळे येता हय. तर ऑब्वियसली तेजेर विचार करून आमी फॅसिलिटी ज्यो कितें आसा दिवपाकूच जाय आमी दितले. तेन्ना आमी बस स्टँड हो आसा आमचो कदंबा आमचो चलता तो सारको आमच्या सरकाराचेर डिपेंड आसा. आमी पळयता की आमच्यो बसी आसतल्यो जावं आमचे बाकीचे कितें बस स्टँड रिन्यूड करपाचें सगळें आमच्या सरकाराच्या अनुदानाचेर चलता. जें कितें आमचें अर्निंग आहा डे बाय डे त्या अर्निंगाचेर आमचे आमी पार्ट्स आसतले, बस रिपेर आसतले, जावं आमच्यो टायर्स आसतले, जावं बॅटरी आसतल्यो, तर विविध ज्यो बशींक ज्यो कितें लागता तो सगळो खर्च आमचे रेवेन्यू जो जाता आमचो डे बाय डे तेजेर चलता आमचो. फकत आमकां पगार जो आसा आमी जर बशी नव्यो घेवपाच्यो तो सगळें सरकाराचेर आमी डिपेंड आसता आनी सरकार वेळोवेळी ती आमची मदत करता. कारण ही एक सेवा हितून प्रॉफीट लॉस न पळयता आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. कारण ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बी बरी आसपाक जाय स्टेटीन, लोकांक वेळेवर टायमार कामार पावपाक जाय हेचो आमी सदांच काळजी घेता. बायलांक आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें की जे इंडस्ट्रीन महिला आसता आनी कितें आसता तांकां सुद्दां खंय तरी कन्सेशन आसपाक जाय किंवा फ्री दिवपाक जाय हेचेर सरकार हेचेर विचार करतलो आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो हेचेर विचार आसा करून दिवपाचो. केन्ना अशें काम चालू आसा जावंक शकता बेगीन.